बेरेस्तार 14 सप्टेंबर पवित्र खुर्साच्या जोयताची परब मुखेल बोड जसो मोइजेसान ओरोण्यांत सोरोप उबारलो तसोच देव मनशाच्या पुताक उबारतलो. नियाळाक आदार आदल्या कोरारांत सोरपाक लागून आदाव एव पातकान पडली आनी हाका लागून आयज पर्यान सोरपाक मनीस दुस्मान म्हूण लेखता. मोइजेसान जेन्ना इस्रायलाक इजिप्तकारांतल्या गुलामपणांतली भायर काडली तेन्ना ओरोण्यांत खांब्यार पितूलच्या सोरपाचेर नोदोर मारून ती वाटोवली. मनशाच्या पातकान संवसार सगळोच कोश्टवतालो आनी ह्याच पासत देवान आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो. ताणें संवसारान जोन घेवचो, मनीस कसो कोश्टवचो आनी खुर्सार लोजेचें मरण भोगचें. पूण हो खुरीस जालो मनशाचे सोडवणेचो एक व्हड हातयार. आयज पासून ह्या खुर्सार नोदोर मारल्यार मनशांक तारण मेळटा. ओरोण्यांत सोरोप चाबलोल्यांक एकूच तारण आसलें, पितूलचो सोरोप. तशेंच आयज पातकान लोळतोल्यांक एकूच तारण म्हळ्यार खुर्सार मारलोलो जेजू. पितूलच्या सोरपान उज्याच्या वो भिरांकूळ सोरपाची पिडा नोपयत केली. तशेंच जेजूच्या खुर्सा उदेशी मनशाचेर येवची आसली ती देवाची भिरांकूळ ख्यास नोपयत जाली. जेन्ना आमकां दुखीक बुजवण ना, पिडेक इलाज ना, रोशनांक जबाब ना, तेन्ना आमचे दोळे खुर्सार खिलायलोल्या जेजूचेर आसूंक जाय. जूय विलापाची गरज ना, उतरांचो बोडबोड ना, फकत जेजूक पळयत रावल्यार आमकां पिडेचें सोरोप, ताळणेचें सोरोप, पातकाचें सोरोप चाबल्यार पर्यान आमकां तारण मेळटलें. म्हजो थाराव खुर्सार उमकवतल्या जेजूचेर नोदोर घालून जिवंक वावुरतलो.